येवकार हांव भक्तीपय बाळगी सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। फूड सेफ्टीच्या बाबतींत गोंय सगळ्यांत फुडें। फूड सेफ्टी ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे गोवा FDA प्रमाणपत्र। हायकोर्टाची डेमोल्युशन ऑर्डर आसूनय थिवी वाठारांत बेकायदेशीर घरां उबीं। 300 लोकांच्या मताक लागून लाला की बस्ती राजकारण्याचे आशीर्वाद। विरोधकांचो सणसणीत आरोप। एकवीस 22 सप्टेंबरात गोंयांत पडू येता पावसाच्यो झडी। पावसाक मेळटलो जोगला आनी गडगडाचो सांगात। नुस्तेमारप्यांक सादुरतायेची शिटकावणी। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा वळेरेन गोंयच्या अन्न सुरक्षा प्राधिकरणान पयली सुवात मेळयल्या। भारतीय अन्न सुरक्षा मानकांक प्राधिकरणान 5 पॅरामिटराच्या आधाराचेर ही वळेरी निश्चित केल्या। मनीसबळ, संस्थात्मक डेटा, अंमलबजावणी आनी नेमांक पाळो दिवप, तपासणी सुविधा, गिरायक सक्षमीकरण, प्रशिक्षण आनी जागरूकताय ह्या आधाराचेर पुरस्कार थारायतात। FDAची संचालक ज्योती सरदेसाय हांणी गोंय राज्य वतीन केंद्रीय मंत्री मनसुख मंदावियाचे हस्तुकी हो पुरस्कार स्वीकारलो। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। सध्या गोंयांत भूमिपुत्र बिला वयल्यान भायले भितरले विशयांचेर गरम चर्चा चालू आसा। जाल्यार राजकारणाच्या आशिर्वादान थिये सुमार 300 मतदारांचे वोट बँकच एका बस्तीत तयार जाल्या। लाला की बस्ती अजाप म्हळ्यार हायकोर्टाची डेमोल्युशन ऑर्डर आसूनय दिसामाशी वस्ती पातळत आसा। कांय स्थलांतरीत थिवीच्या ह्या वाठारांत राबितो करून रावपाक लागले। लाला की बस्ती म्हणून ती वाडपाकूय लागली। 2010 वर्सा ताचो राबितो बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे सिद्ध जातकूच हायकोर्टान हांगाची घरां मोडपाची ऑर्डर दिली। पूण अजून लाल की बस्ती हातपाय पातळ आसा। आदी 35 घरां आसलीं, आतां 100 जाल्यात, फक्त राजकारण्यांचे कृपेन। आयज आमी आसा थिवे ह्या गांवान। तुमी आयकलां आसतलें थिवे ह्या गांवान एक लाला की बस्ती म्हणून आसा, जाल्यार मुद्दाम आमी विजीट करपाक गेल्ले। ह्या लाला की बस्तीन पार्ट नंबर 27 ह्या पार्टान हो लाला की बस्ती येता। ह्या बस्तीन 2010 एक डेमोल्युशन ऑर्डर येयल्ली। हांगा 35 घरां आसली, तेका हायकोर्टाची एक ऑर्डर आसली की इल्लिगल स्ट्रक्चर म्हणून। जाल्यार आतां हे इल्लिगल स्ट्रक्चर आसतना पासून ह्या प्लेसीचेर आतां मोर दॅन 100 घरां जाल्ली आसा आनी आयच्या दिसा पासून हांगा कन्स्ट्रक्शन चालू आसा। पंचायत हेचेर कांयच लक्ष दिना, कित्याक पंचायतीचे फूल हांगा सेटिंग चल्ला। हांगा फूल पंचायत तांकां सपोर्ट करता। हांगाले जो पयलींचो MLA आतांचो जो MLA आसा निळकंठ हलर्णकर, तो जेन्ना MLA आसलो तेन्ना तेणे हांगा हे बस्ती चालू केल्ली। तेच्या नंतर हांगा किरण कांदोळकर येयल्लो, तेणे हे बस्ती प्रमोट केली। तेंचे हांगाले जे लोक आसले इल्लिगल मायग्रंट आसले तांकां तेणे बिझनस दिलो करून, आनी आतां परतो निळकंठ येयला, तो तांकां प्रोटेक्ट करता। येदी व्हडली फायल आमच्या कडेन आसा, फूल डेमोल्युशन ऑर्डर आसा। ही आख्खी फायल आसतना पासून खंयचोच MLA, खंयचोच पॉलिटिशियन ना जाल्यार पंचायतींतलो खंयचोच पंच मेंबर हेचेर एक्शन घेयना। हांगा जेन्ना आमी वोटिंग रोल चॅक केलो, हांगा पार्ट नंबर 27 जेन्ना वोटिंग रोल आमी चॅक केलो जाल्यार हांगा 1127 वोट्स आसा आनी हेतून ऑलमोस्ट 300 ह्या हेतून 300 to 300 to 350 मायग्रंटांची वोट बँक हांगा जाल्ली आसा। हांगा एकाच हाऊस नंबराचेर 100 150 नांवां आसात। भितर हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्तांव सगळे एकाच हाऊस नंबराचेर आसा। हे कशें जालां आमकां खबर ना। हांगा जर तुमी पळयत फर्स्टूच पेज हांगा 30 नांवां आसा आनी 30 नांवांक एक सुद्दां हाऊस नंबर ना, एका सुद्दां नांवांक फुडल्यान हाऊस नंबर ना। म्हटल्यार ह्या लेवलाचेर हांगा स्कॅम जाल्लो आसा आनी आमी BLO कडेन मिटिंगूय घेतला। BLOक ऑलरेडी आमी सांगला की आमी हेचेर कंप्लेंट फायल करतले। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। पशुसंवर्धन आनी पशुवैजकी सेवा विभागान दक्षिण गोंयच्या पुलीस निरीक्षकां खातीर बैलांच्यो धिरयो, जनावरांवयले अत्याचार आनी कत्तलखान्यांतल्यान जावपी क्रूरताय कशी आडावप हाचेर मार्गदर्शन शिबीर घडोवन हाडलें। हे शिबीर दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी भवनात आयोजित केल्ले। जिल्लो अधिकाऱ्यांची ताका उपस्थिती आसली। पशुवर्धन आनी पशुवैजकी सेवा विभागाचो दक्षिण गोंयचो वांगडी सचिव डॉक्टर प्रशांत नायकान शिबिरात मार्गदर्शन केले। हायकोर्टान आमकां फूल फायट पळय जाता ताजे बद्दल एक म्हणजे पुलीस स्टाफा आपोवन ताका सांगपाक ऑर्गनायज केलो थ्रू कलेक्टर ऑफ सावथ गोवा आनी
त्या प्रमाणे हांवें सकाळच्यान आपण एक 3 वक्त्यांनी ताची म्हायती सांगली. म्हणजे एडवोकेट आशिल्लो, मागीर आमची एक NGO कॅन्डिडेट आशिल्ली, आनी कलेक्टर स्टाफाची मॅडम कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टरान गायड केल्ले, आनी पुलिसांक तांचे वटच्यान कितलो हेल्प जाय आमकां, म्हणजे आमच्या डिपार्टमेंटाक किंवा पब्लिकेक अवेरनेस करपाक तांकां सगळें सांगिल्लें. आनी पुलीस सावथ गोवा मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स PI and PSI अटेंडेड द प्रोग्राम फ्रॉम द टॉपीक ऑन द कंट्रोल ऑफ द बुल फायट्स, आनी ताजे बद्दल कितें जाता डिपेंड ऑन हाजेर. डिफिकल्टीज कितें सांगल्या पुलिसांनी? ना डिफिकल्टी म्हणजे मेन म्हणजे जेन्ना एनावन्स जाता ते शॉर्ट टायमा भितर पावूंक शकना कोणें, हें इतली तांगे सिनियर अशें तांचे डिपार्टमेंट लेवलाचेर सॉल्व करपाक तांकां एश्युरन्स केल्ल्या बोथ कलेक्टर लेवल आनी एनिमल जनरेटर. तुमी सजेशन्स बी घेतले तांकां? सजेशन म्हणजे जे बुल्स आसात तांकां आमी आयडेंटिफाय करतले आतां. ताजे बिहायंड लॉजीक ते जे ओनर आसा ते एक्चुअली ओनर आसा तो कळपाक जाय, आनी त्याच खातीर तांकां बूल म्हणजे मस्ती बूल तांकां कोणूय वचपा ताका ट्रेन जाय मनीस धरपाक वचना. ताजेर गव्हर्मेंट थिंक करता की ट्रेनर घेवन तेंचे मुखार वचून ते आयडेंटिफाय. एकदां तो आयडेंटिफाय जालो की मेन म्हणजे अप टू द पुलिसांक बऱ्या पडटा त्या कोणाचो तो बूल आसा ताका पर लेवलार वतले. आनी इट इज सिरियस क्रायम. ऑर्गनायझेशन बूल फायट ऑलरेडी बॅन आसा ऑल ओवर इंडिया, आनी तातूंत भितर सोल्युशन काडपाचो सरकार प्रयत्न करता. तांचे पुलिसाचें म्हणणें आशिल्लें की तांचे कडेन ट्रेन बूल कॅचर ना म्हणून. हय तांच्या खातीर तुमी कितें करतात? तुमच्या कडल्यान तांचे डिमांड केला? विचार चालू आसा सरकाराचो. इट इज म्हणजे इनिशियल स्टेजीन ते स्टार्ट जातले हळूहळू, मागीर ताजो आनी ताजो पब्लिकेन अवेर जावपाक जाय. मेन म्हणजे पब्लीक जमा जाता म्हणटरीत तो हें चड जाता न्ही केन्ना. म्हणजे जेन्ना स्पोर्ट्स म्हूण वचून येतो ताजेर बद्दल नॅचरली ते फायट घेवपूच म्हणजे बंधनकारक. एक बेश्टी कॉमन झगडटा बैल ते वेगळे, आनी फोर्सफुली तांकां वखदां बिखदां वापरून फोर्स करून तो क्रायम जाता. तुमच्या डिपार्टमेंटा कडेन आत्महत्या कितें रेजिस्टर केल्ले आसा? देर इज मॅपिंग ना ते चालू आसा. म्हणजे ताचे खातीर आमी पुलिसा कडच्यान आमी हेल्प मागला, कित्याक आमकां म्हणजे आमच्या स्टाफाक थंय वचपाक दिनात न्ही. बैल मातशें मस्तीच उरतात न्ही, अननेसेसरी ताजी एपॉयंटेड केल्या शिवाय थंय वचपाक मेळना. म्हणजे थंय ट्रेनर करपाचें सद्या चालू आसा. वील अकॉर्डिंगली वील हांव दोतोर प्रशांत नायक. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. उसगांव भलायकी केंद्राकडेन मेळिल्लो किंग कोब्रा धरून व्हरपी 2 जाणांक सोमारा सांजे केरये खाणेपारात 2 जाणांनी मारबडय केली. फोंडे पुलिशेन या प्रकरणात अँथनी गोम्स आणि डॉमिनिक गोम्स हाका ताब्यात घेतल्यात. तिस्क उसगांव भलायकी केंद्रा लागीं सोरोप धरून मोहन गावडे आनी ताचो इश्ट केरये राविल्लो. हो सोरोप हांगा सोडटा म्हणून अँथनी गोम्स आनी डॉमिनिक गोम्स ह्या दोगांनी मोहन गावडे आनी ताच्या इश्टाक शेपलोवन काडले. मोहन गावडेचे तकलेक 3 टाके पडल्यात. पिशवेत आशिल्लो सोरोपूय दुबावितांनी मारून उडयलो. ह्या विशीं मोहन गावडे आनी ताच्या इश्टान पुलिशेन कागाळ केल्ली. जिवाणी रेस्क्यू करपाक सोडपाचो खंय असो प्रॉब्लेम येता, कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे किंवा हेजे रूल अशे आसा की जे एरियेन धरला जिवाणे त्या एरिये भितरूच 3-4 किलोमिटरा भितरूच सोडपाक जाय अशें आसा. नाल्यार कितें तरी खंय वायल्ड लायफ सँच्युरी वचून सोडचें पडटा. पूण तशें जायना न्ही, सगळी कडेन आतां घरां जाल्लीं आसा. जिवाणी सोडप हो व्हडलो विशय जावन आसा आनी तो आमच्या सेफ्टीचो आसा. आतां ते थंय बेश्टे रावल्ले पूण तेंची स्टीक पयली जिवाणी धरपाची आनी कोती पयली. आतां कित्याक पयलीं म्हाका दिसता थंय. आनी दुसरी गोश्ट हांव कितें म्हणटा, केरया ते वयर समज गेल्ले जरी सोडपाक थंय कांय घरां ना, कचरा प्लांट आसा आनी थंय लागीं घरां ना. सो कितें आसता केन्ना केन्ना सोडचेंय पडटा. पूण ते तर सोडपाक रावूच नाशिल्ले. तेंचे ती स्टीक आनी पिशवी पळोवन तेणी हें केलें. म्हणटा तुमकां जर क्वेश्चन करपा जाय तुमी तांकां घेवन फॉरेस्टान नाल्यार पोलिसी येवपाक जाय आशिल्लो. अशें अशें करता बाबा. मारपाचो रायट ना न्ही, मारपाचो रायट कोण. आनी दुसरें म्हळ्यार सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हळ्यार तेणी सोरोपूय मारलो. तो कोब्रा आसा स्पेक्टेकल कोब्रा, जो वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972च्या अंडर तो प्रोटेक्टेड आसा. आनी तेज्या अगेन्स्ट जर क्रायम प्रूव जालो जाल्यार नॉन वेलेबल ऑफेन्स आसता. तो सुद्दां तेणी मारलो अशें. आनी कसो मारलो बेश्टो भायर काडून न्ही, पिशवेन मारलो आनी मागीर तांकां भायर काडून दाखोवपा लायलो. ते सुद्दां व्हिडियोन आयिल्ले आसा. मागीर तेणीच काडलेलो व्हिडियो आतां ते व्हायरल करपाक सोदता. पूण एकाय दृश्टीन बरें जालें की ते प्रूफ म्हणून आमकां आतां मेळ्ळें. गेलो रेस्क्यू केलो आनी बाटेर आयलो. सो केरया थंय रावलो मुद्दाम. सो थंय रावतकीर तिथे एकटो वयल्यान आयलो. तेणें म्हाजी पिशवी पळयली. मागीर म्हणपाक लागलो त्या पिशवेन कितें आहा म्हणल्यार जिवाळ आसा म्हटलें. तुमी हांगा सोडटा ना सोडिना म्हटलं. आमी तशें रावले म्हटलें सर हांगा. मागीर आमचें तें आयकना जालें.
म्हाजेच हेल्मेट काडून म्हाजेर मारपाक लागले. आमकां दोगांक मारपाक स्टार्ट केलें तेंच्यांनी. आमकां एक उतर तेंका उलोवपाक दिना तेंच्यांनी. मागीर आमकां तेंच्यांनी मारले. मागीर आमकां धमकी दिली, तुमी कंप्लेन करीत तुमी घरा मारतले. म्हाज्या गाडीचो व्हिडिओ काडिल्लो, फोटो मारलेलो. मागीर म्हाका जाल्यार भंय जालो. पयलीं एकटा दोग जाण आयले वयल्यान. मागीर दोग जाण एकट्याक फोन केलो. मागीर सगळ्यांनी ते आनी दोग जाण आयले. मागीर ते काय उलोवपाक दिवना जाल्यार मारपाक लागले सामके. कितले जाणांनी मारले? टोटल 4 जाण आसले ते. सगळ्यांक मार लागला आनी ते रिक्षाक घेवन वता. गोवा 365 खातीर फोंड्याच्यान कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बंगालाच्या दर्यांत निर्माण जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून गोंयांत आयज फाल्यां उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसा. वाऱ्याचो वेग 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो. हो वेग वराक 60 किलोमीटर मेरेन पावपाक शकता. दर्या खुबळिल्लो आसतलो. देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही, हवामान खात्यान शिटकायलां. जैसे आईएमडी ने फोरकास्ट दिया था 19 या 18 सितंबर को कि 21 सितंबर से रेनफॉल एक्टिविटी गोवा के ऊपर कंपैरेटिवली बढ़ने वाला है. तो द सेम थिंग हैज़ हैपेंड फ्रॉम 21 ऑनवर्ड्स, यानी कि आज सुबह से क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल एक्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है गोवा के ऊपर कंपेयर टू द पास्ट 48 आवर्स और पास्ट 2 to 3 डेज. अगर आज सुबह का जो रिपोर्ट हुआ रेनफॉल हम देखेंगे 8:30 AM को पास्ट 24 आवर्स के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिपोर्ट किया गया दाबोरिम से जो है 20 मिलीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर्स. मारगांव से भी सेम रेनफॉल रिपोर्ट किया गया और बाकी सब स्टेशनों से लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रिपोर्ट किया गया. और आज के दिन जो स्टेट एवरेज क्यूमुलेटिव सीजनल टोटल जो है इस पूरे मानसून का अप टू 21 सितंबर का हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 302 सेंटीमीटर्स है, जो कि नॉर्मल से 5% हायर है. और अगर आज के दिन के सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम के बारे में डिस्कस करें तो देयर इज अ लो प्रेशर एरिया ओवर गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, सदर्न पार्ट्स ऑफ गैंजेटिक वेस्ट बंगाल. तो उस सिस्टम के कारण गोवा के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर हाइट में और 0.9 किलोमीटर हाइट में सब जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स है उसका स्पीड बढ़ा है और उसके कारण ज़्यादा मॉइस्चर इनकर्शन हो रहा है. और फॉर द सेम रीज़न रेन बेयरिंग क्लाउड फॉर्मेशन और रेनफॉल भी गोवा के ऊपर आज कंपैरेटिवली ज़्यादा है. और ये सिस्टम जो है जिसको हम गैंजेटिक वेस्ट बंगाल के ऊपर लो प्रेशर एरिया बोल रहे थे, वो सिस्टम का वेस्टवर्ड मूवमेंट भी पॉसिबल है आने वाली 48 आवर्स में. और उसका मूवमेंट के साथ साथ उसका वो सर्कुलेशन का मूवमेंट के साथ साथ लो प्रेशर का वीकनिंग की भी चांसेस है. तो कंसिडरिंग ऑल दिस सिचुएशंस ऑन 21st and 22nd there is possibility of heavy rainfall at 1 or 2 places over Goa. Heavy rainfall meaning rainfall exceeding 6.4 centimeters in 24 hours. तो ऐसे heavy rainfall एक या दो जगह पे दोनों दिनों में गोवा के दोनों डिस्ट्रिक्ट के ऊपर होने के चांसेस हैं. और देयर इज पॉसिबिलिटी कि आइसोलेटेड जगह पे रेनफॉल के साथ थंडर और लाइटनिंग भी होने के चांसेस हैं. और आज अभी के दिन का हम एट अराउंड 12:30 का रडार इमेज देखेंगे तो वी कैन सी दैट रेनफॉल एक्टिविटीज देयर ओवर मापसा, पार्ट्स ऑफ बिचोलिम तालुका और पेरनेम तालुका. तो ये सब जगह पे अभी रेनफॉल हो रहा है एट अराउंड 12:30 PM ऑफ 21 सितंबर. और 21 को 8:30 AM से 12:30 PM तक का रेनफॉल हम देखेंगे तो ऑलरेडी पणजी हैज़ रिपोर्टेड 3 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. Similarly, Marmugao also reported around 27 millimeters of rainfall, यानी कि 2.7 centimeters of rainfall. Mapsa also has reported 2.5 centimeters of rainfall. परने से भी और ओल्ड गोवा से भी रिपोर्ट्स है अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर रेनफॉल का. तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन IMD's वेबसाइट एंड इट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. Please be updated with the warnings and forecast IMD issues in these coming days. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवया जतनाय.
दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.